नमस्कार, सुप्रभात. संवसार पाडव्याच्यो परबी. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आज संवसार पाडवो. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक हिंदू कॅलेंडरा प्रमाण नवें वर्स. संवसारभर हिंदूंचे नव्या वर्साची परब. गोंयांतूय नव्या वर्साच्या येवकाराक प्रभात फेरी जाल्यो. घरादारांचेर कडुनिंब, आंब्याचे ताळे, खण, फुलां, तांब्याची गुडी, दारांत आंगणांत रांगोळी, दारार तोरणां, 3:30 मुहूर्तांतलो एक पाडवो. नव्यो गजाली खरेदी, गाडयो घेवंक घर प्रवेशाक पाडव्याचो शुभमुहूर्त. पळयात गोंयकारांचो संवसार पाडवो. आपली कसलीय वास्तू बिराडाक दिता जाल्यार भाडे कबलात करात आनी पुलिसेक कळयात. पतीक सॉफ्टवॅरा वरवीं तशी एंट्री करून घेयात. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान ऑर्द काडल्या. 6 माया आदी संबंधितांनी फॉर्मालिटी करच्यो, नाजाल्यार कारवायेची शिटकावणी. बँकांक एटीएमा भायर सीसीटीव्ही लावंक, सेक्युरिटी गार्ड दवरूंक ऑर्द. गोंयांत कितलोसोच लोक कसलोच एग्रीमेंट करिनासतना भाड्याचें घर फ्लॅटांत रावता. तशेंच हॉटेलांनी गेस्ट हावसांनी कोण आयलो कोण गेलो हाचो पत्तो नासता. पुलिसेच्या टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहिमे वेळार ह्यो गजाली मुखार आयल्यात. कितलेशेच विदेशी नागरीक बेकायदेशीर रावतात म्हणूनय दिसून आयला. ते फाटभुंयेर आपली कसलीय वास्तू भाड्याक दितना म्हणल्यार घर, हॉटेल रूम, फ्लॅट, गेस्ट हावस, शेक, देवळांच्या संस्थानाचे रूम भाड्याक दितना वा कोणाकूय पेईंग गेस्ट म्हूण दवरतना तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाकूच जाय. संबंदीत वाठारांतल्या पुलिशेंत तांची नोंद करून पतीक सॉफ्टवॅरांत एंट्री करून घेयात म्हूण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्ड. आयडी प्रूफ म्हूण आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन, वेंचणूक वळखपत्र, पासपोर्ट हातूंतलें खंयचेंय एक वळखपत्र रेकॉर्डार घेतल्यार जाता. ह्यो फॉर्मालिटी 6 माया आदी करपाक जाय, ना जाल्यार कारवाय. ते वटेन बँकेची एटीएमां फोडपाचे प्रकार वाडटात. चडशा सुवातांनी सीसीटीव्ही कॅमेरेच ना म्हूण दिसून आयला. बँकांनी एटीएमा भायर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवचे, थंय 24 वरां सेक्युरिटी गार्ड दवरचो म्हूण ऑर्ड. हें करपाकूय 6 माया मेरेन मुजत दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविड-19च्यो केशी गोंयांत परत वाडपाक लागल्यात. चडश्यो केशी तरणाट्यांच्यो. 40 तरणाटे कोविड पॉझिटिव्ह सांपडल्यात. एक्टिव्ह केशी 100च्या वयर आसात म्हणून राज्याचो एपिडेमियोलॉजिस्ट दोतोर प्रशांत सूर्यवंशी सांगता. लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्का सारखे कोविड प्रोटोकॉल पाळचे म्हणून उलो. भारतात कोविडाच्यो केशी वाडटात तश्यो गोंयांतूय हळूहळू परत कोविडाच्यो केशी वाडटात. 6 राज्यांनी आंकडो चड. देशात दिसाक आंकडो 1000 वयर जाल्यार गोंयांत दिसाक 15 ते 20 केशी मेळपाक लागल्यात. सक्रीय केशी 125 तेंकल्यो. भलायकी खात्याच्या आंकड्या प्रमाण 0 ते 15 पिराये मेरेन 10 केशी मेळ्ळ्यात, जाल्यार 16 ते 31 वर्साच्या पिराये मेरेन 43 केशी, जाल्यार 32 ते 47 मेरेन 29 आनी 48 ते 63 मेरेन 21, जाल्यार 64 ते 80 वर्सां पिरायेच्या लोकां मदीं 22 केशी मेळ्ळ्यात. त्यो केशी सिरियस ना, हॉस्पिटलायझेशन ना, तांकां होम आयसोलेशन सांगलां. मंगळारा एक प्रेग्नंट बायल डिलिव्हरीक आयिल्ली तिची टेस्ट पॉझिटिव्ह म्हूण तिका ॲडमीट केली. All cases are mild cases. आज आम्ही एक ॲडमिशन दाखयता इन मिडिया बुलेटिन विल बी शोईंग नाव. दॅट इज फ्रॉम साऊथ गोवा डिसीज हॉस्पिटल. पण दॅट केस ऑल्सो इज लाईक अँटीनेटल पेशंट, म्हणल्यार ती गुरुवार पेशंट, आणि फॉर डिलिव्हरी शी हॅड कम अँड मागीर त्याची टेस्टिंग केली आणि इन्सिडेंटल फायंडिंग आसा की शी हॅज बिकम कोविड. सो ती एक केस आसा. सो इट बिकम्स अ मायल्ड केस ओनली बिकॉज शी इज प्रेग्नंट. जो आमकां मातशी काळजी घेवची पडटली. ओके, अदरवाईज बाकी जे केसेस आसा ते सगळे मायल्ड केसेस आसा. सिरियस पेशंट असो कोण ना. सो ती एक गोष्ट बरी आसा. H3N2च्यो 3 केशी गोंयांत सांपडल्यात. एक जी केस असली ती चिंचणी एरियातली असली आणि दुसरी केस जी असली ती आमची सांगे एरियातली असली. ओके, एक पेशंट आमची साऊथ गोवा हॉस्पिटलान, साऊथ गोवा प्रायवेट हॉस्पिटलान ॲडमीट असली, ती डिस्चार्ज जाला. आणि दुसरो जो भुरगो आसा, ल्हान भुरगो ॲडमीट आसा GMCन आणि तोय बरो आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि साहिल मांद्रेकार. कोविड H3N2चेर सरकार चडांत चड एडवायझरी काडूंक शकता. शिश्टाचार हो लोकांनीच पाळपाचो. मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. दुयेंत आसल्यार दोतोराक दाखयात, टेस्ट करात, गरज पडल्यार आयसोलेट जायात म्हणून उलो. केंद्र सरकार सांगता ते प्रमाण खंय पावलां उखलतले. मजगतीं बालरथवाल्यांचो इशू खंय तडीक लायला, पगार वाडयला. तूं म्हाका विचारता गव्हर्मेंट कशें प्रिकॉशन. गव्हर्मेंट मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एडवायजरी काडपाक शकता. प्रिकॉशन्स लोकांनी घेवपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता एक गजाल म्हणजे ज्यो प्रिकॉशन्स कोविडाच्या वेळार घेतले त्यो थोडी घेवपाक आतां सुरवात करपाक जाय सगळ्यांनी. आपल्याक मातशी
सुद्धा जर थंडी सिमटम्स असेल तर तूं टेस्ट करून आपण आयसोलेशन रावप हाची सुरवात जावप गरजेचें आसा. ट्रिटमेंट घेवप गरजेचें आसा. एडमीट जावप, ट्रिटमेंट घेवप. त्या खातीर हांव सगळ्या जाणांक एडवायज करता की जेका आपल्याक थंडीची फील जाता तेणी गर्देन पब्लिकांनी वचो न्ही, तेणी डायरेक्ट वचून टेस्ट करचें, आयसोलेशनान वयचो आनी आपूण ट्रिटमेंट घेवपाक सुरवात करता. इन फ्युचर आमी मॉनिटर करता. मॉनिटर केल्या उपरांत जर प्रमाणे केसीस कशी वाडटा, बाकीची गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एडवायजरी कितें इश्यू करता ताजेर फुडलें डिपेंड आसा. वालांचो पगार वाडयला तांकां फाल्यां येता पूण 27 तारखेच्यान तेंच्यांनी हेका बसता म्हणून सांगला आझाद मैदानाचेर. वाडयला. संसदेत मानात लोकसभा राज्यसभेचे कामकाजाचे मंगळाराय खळे. काँग्रेसीन मोदी अदानी वयल्यान जेपीसीक नेट धरला. तेवटेन राहुल गांधी विदेशात भारताची बदनामी करीत भोंवता म्हणून सरकार पक्ष माफीनाम्याक पेटला. राज्यसभेचे कामकाज धुकलूंक उपाय काडूंक म्हूण सभापतीन दनपरां सर्वपक्षी बसका आपयल्ली. विरोधकांनी कूस मारली. निमाणे संसदेचे कामकाज बिरेस्तार मेरेन तहकूब. कुळ्या खैर चोरपी 11 जाणांचे टोळयेक रेंज फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनी धरले. खैरीची झाडां बेकायदेशीर मारून तस्करी करतना आरोपी सयत मुखेल सूत्रधाराकूय धरलो. लाखभराचे लाकूड, 2 जीपी, एअर पिस्तूल, 4 लाख कॅश आनी 2 मुदयो एक सरपळी जप्त. चौकशी चल्ल्या. सूत्रधार संदेश नायक ह्या वेव्हारात खापो. ताका ह्या आदी पेडण्यां केरी आनी फोंड्याय धरला. रेंज फॉरेस्ट कॉलम हाज्या आरएफओ आनी तांच्या टिमीन राती कडेन हे जी खैर तस्करी जाताली ती व्हड्या प्रमाणान ट्रान्सपोर्टेशन जातना तांकां कोणी तरी इन्फॉर्मेशन दिलें आनी तामसोडा हांगासर सर्वे नंबर 7 हांगासर तत्काळ तेंच्यांनी वचोन एक सुमो तेंच्यांनी वीथ खैर धरली आनी त्याच प्रमाणे हेज्या फाटल्यान जो मास्टर मायंड आशिल्लो ताका थंयच्यान तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट केलो आनी तोय तेज्या थोड्या वेळान तोय आपली गाडी घेवन येयलो आनी अशें करून हे जवळ जवळ 11 जे एक्यूज आहा आतां अरेस्ट केल्ले आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. गोंयच्या रानांनी मोठ्या प्रमाणात खैरीची तस्करी चालूच. कुळ्या एफआरओन खैरीच्या तस्करी करपी 11 जाणांची टोळी धरली. चडशे कामगार कर्नाटकी. खैरीचे तस्करीत हिस्ट्री शिटर संदेश सूर्यकांत नायकूय फॉरेस्टाच्या ताब्यात. आम्ही रातची 12 सुमार सीज केले. दारबांदोडा पंचायती कडेनच आशिल्ले. तातूंत भितर तो संदेश नायक म्हणटा ताका मागीर मास्टर मायंड तो आयलो मागीर आनी मागीर ताजे बरोबर आनी 3 तागे जे मानाय आशिल्ले मानाय म्हणटा तो दॅट इज सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशन. ते सगळे 4 लोक मागीर रातचे आमी परत धरले. 7-4 11 जाले सगळे. हेजी पयलीं केन्ना धरलेली? हेचे पयलीं ताका ही आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे अशें दिश्टी पडला कितें काय म्हणल्यार तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा. ताका केरी धरलेडीन आसा पयलीं, फोंड्याय धरलेडीन आसा आनी पेडण्याय धरलेडीन आसा. आनी आनीकय रिकॉर्ड आमी चॅक करता महाराष्ट्रान बी आनी खंय खंय ताजो हात आसा काय कितें आसता आनी कितें गन मेळ्ळें म्हणटा ते एक एअर पिस्तॉल्स दिसता. इट हॅज टू बी चॅक्ड विथ द एक्सपर्ट्स. ते कॅश कितें कॅश 4 लाख ताचे कडेन हे गाडयेन 4 सर्च करतरी हे गाडयेन 4 लाख कॅश मेळ्ळा. जप्त केल्ले एके जीपीक 2 नंबर प्लेट वेगळी आणि डॅशबोर्डार नंबर वेगळो. ताचीय चौकशी चल्ल्या. दारबांदोडेच्या स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. देशविरोधी कारवाया खातीर खलिस्तानी फुडारी अमृतपाल सिंग आनी ताच्या साथीदारांक NSA. अमृतपालाचे साथीदार सापडटात. तोच कसो मेळना काय म्हणून हायकोर्टान पंजाब पुलिसांक उजरावन काडले. शेनवारा अमृतपाल पुलिसांच्या तावडींतल्यान सुतट सावन भारताच्यो शिमो अलर्टार. तेवटेन UK सॅन फ्रान्सिस्कोत खलिस्तानाच्या भारत विरोधी कारवाया आड NRI रस्त्यार. घेवया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. सांखळी पालिका वेंचणुकेक वॉर्डाच्या डिलिमिटेशनाक आव्हान. हायकोर्टान गोंय राज्य वेंचणूक आयोगाक नोटीस काडली. सांखळे पालिकेचे आदी 13 वॉर्ड डिलिमिटेशना उपरांत 12 केल्यात. सांखळेच्या 2 नागरिकांक हे प्रक्रियेक हायकोर्टान आव्हान दिलां. कोर्ट 2 सप्तकां उपरांत सुनावणी घेतलो. सांखळे आणि फोंड्या पालिकेची वेंचणूक तेंकल्या. राज्य वेंचणूक आयोगान वॉर्डाचें डिलिमिटेशन सुरू केलां. तितल्यान राजकारण सुरू. मुख्यमंत्र्याचे मतदारसंघातले मुखेल पालिकेचे प्रकरण कोर्टात. सांखळे पालिकेचे डिलिमिटेशन करतना वॉर्ड कमी केले म्हण प्रकरण हायकोर्टान केलां. सांखळे पालिकेची वेंचणूक मतीत धरून वेंचणूक आयोगान डिलिमिटेशन केलां. डिलिमिटेशना उपरांत प्रभागाचो आंकडो 13 वेल्यान 12 जाता. आदीं दरेक वॉर्डान 600 ते 700 मतदार आशिल्ले. डिलिमिटेशना उपरांत एका वॉर्डान 450 जाल्यार एका वॉर्डान 900 मतदार.
कायद्या प्रमाण वॉर्डाच्या डिलिमिटेशनात मतदारसंख्येचेर समानीकरण आसूंक जाय. मंगळारचे प्राथमीक सुनावणे उपरांत हायकोर्टान वेंचणूक आयोग आनी बाकीच्या प्रतिवाद्यांक नोटीस काडली. तांची जाप घेवन सुनावणी 2 सप्तकांनी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. भोमा नॅशनल हायवे विस्ताराक विरोध चालूच. थंयचे देवूळ आनी शाळेक कांयच जावचें ना म्हूण सरकार सांगता. मात सर्वेयर देवळाच्या आनी शाळेच्या आवाठांत मार्किंग करून गेल्यात म्हणून थळाव्यांचो बोवाळ. आमदार मंत्री गोविंद म्हणटा मार्किंग करप हो प्रक्रियेचो भाग. देवळाक खंय तो हात लावंक दिवचो ना. लोक हांगा सामके मरपा उठले, लोकांचे पोटां भरना. एक कोरोना लागून लोक मरता, हांगा धंदो ना कांय ना, लोक उपाशी मरता. आनी तुमी हे रस्ते करपा डेव्हलपमेंट कितें डेव्हलपमेंट? रस्ते करप म्हणजे डेव्हलपमेंट न्ही. लोकांचो पयलीं डेव्हलपमेंट करात. तुमी रस्ते करून आमचो लोकांचो गरीब लोकांचो हांगा डेव्हलपमेंट कांय जावचें ना. रस्तो आमकां जायच नॅशनल हायवे, पूण ताका ऑल्टरनेटीव आमी सोल्युशन तुमकां दिल्लें आसा, तेजेर अभ्यास करात. रिजनल प्लॅनाचेर तुमकां रस्तो तुमी दाखयलेलो आसा, तो आसतना तुमी हे रस्त्यार कशें परत हें करता? आज ज्या जाग्यार तुम्ही म्हणटाले देवस्थानाक धोको ना, जाल्यार आमचे कडेन प्रूफ आसा. आज तुम्ही मार्किंग खंय केलें? जी शाळा आयज बांदपाची आहा 3,44,00,000 तेजो टेंडर जाल्लो आसा. आयज तो कॉन्ट्रॅक्टर बसून हजर हांगा टेंडर फ्लोट जाता थंयच आसा. कॉन्ट्रॅक्टर हांगा हजर. कॉन्ट्रॅक्टर आमकां विचारता जमीन खंय कितली आहा रे. आनी तांकां विचारलें अरे तूं ही शाळा आनी बांदतलो खंय? आयज PWDचे मनीस येवन तेच्याच दारान मार्किंग करता आनी ती शाळा स्वप्ना कडेन आनी ती शाळा 3.5 कोटीक टेंडर भायर सरता. ही कारस्थाना आमकां कांयच कळना गव्हर्मेंटाची. सहज एक प्रत्येक नागरिकान एक समजून घेवपाची गरज आसा. खंयचो एक सर्वेयर ज्या वेळाचेर एक टेप लायता, हेजो अर्थ तो टेप लायले थंय सुद्दां रस्तो वयता अशांतली कांय गोश्ट ना. सर्वेच्या नॉर्म्सा प्रमाणे बरेचशे सेट पॉयंट करपा खातीर किंवा जो आयडेंटिफाय एक फिक्स पॉयंट करपा खातीर डिमार्केशन करता. आनी लोकांनी किंवा पालकांनी शाळेच्या संभ्रम जावचे न्ही. गोविंद गावडे एज अ आमदार म्हणून तांचे बरोबर सदांच आसतलो. फक्त हो एक पार्ट सर्वे करपा खातीर जे मुखार जे वचपाक जाय तेजे खातीर तें झोनींग करपाक जाय, तांकां लायन आवट करपाकूच जाय. हेजो अर्थ अशें न्ही की बाबा शाळा वयतली, शाळेच्या कंपाउंडा भितर गेले म्हणटकीर शाळा वयतली किंवा कंपाउंड वयतलो, ही चुकीची गोश्ट जावन ना. तेंचो भंय आशिल्लो शाळे कडेन पावले जाल्यार देवूळ वता. कांय ना. ही गोश्ट हांव परत तुमकां सांगता. देवूळ म्हणटा तें वचपाना आनी तें कशें ना वचपाक दिवपाना. दॅट्स ऑल. दोतोर केतन भाटीकाराक GCAच्या वैजकी सेलाच्या संचालक पदावेल्यान काडला. मात परमनंट मेंबरशीप रद्द करपा विशीं ताका कारणां दाखय नोटीस धाडून जाप मागतले. ताचे जापे उपरांत ताचेर निर्णय जातलो म्हणून GCAचो सचीव रोहन देसाय उलयला. भाटीकाराची परमनंट मेंबरशिपूय रद्द करची म्हणून GCAच्या AGMांत खंय शिफारस आयिल्ली. नाही, AGMान कशें AGMान ताका मेडिकल डायरेक्टर म्हणून काडचो म्हणून डिसिजन घेतिल्लें. सो इट स्टँड्स दॅट तेजेर आमी कांय उलयना. पूण लायफ मेंबरशीप काडची वो ना काडची हें आमकां मॅनेजींग कमिटी डिसायड करा म्हणून सांगिल्लें. सो मॅनेजींग कमिटी जेन्ना डिसायड करता देन when the managing committee decide करता तेन्ना वी हॅव टू कन्सिडर बोथ द म्हळ्यार फाल्यां सकाळी कशें आसा यू नेवर नो, फाल्यां पॉलिटिकल वेंडेटा आसता नाल्यार आनी कितें आसता. सो वी डोंट वॉन्ट टू सेट अ प्रेसिडन्स वेरीन की फाल्यां सकाळी कितें जालें आनी कोणाकय काडून उडयलें. सो ताजेर खंय तरी ताका एक चान्स दिवचो म्हणून ताका आमी एक लेटर इश्यू करतले वेरीन तेजे कडेन आमी एक्सप्लेनेशन मागतले की बाबा अशें अशें जालां तें कित्याक लागून जालां. सो ताजी जो रिप्लाय आसतलो तेजे नंतर मागीर आमी तें परत AGMाक घालतले. आमी AGMाकच घालून डिसिजन करतले. आमी डिसिजन कशें घेतलां, आमी डिसिजन फक्त ताका काडून उडय म्हणिल्लें तें आमी काडून उडयना, फक्त ताका एक शोकॉज नोटीस धाडपाचें वा लेटर धाडपाचें आमी डिसिजन घेतलां. आनी मागीर काडून उडोवपाचें बेस्ड ऑन हीज रिप्लाय देन वी वील पुट इट अप टू द AGM. आणि मेसेज अशी सर्क्युलेट जाता की आमी सस्पेन्शन तेचे ऑर्डर दवरला, विच इज नॉट द केस. AGMान जे डिसिजन घेतला तेचेर आमी परते वचूंक शकना. वी कॅनॉट कॉन्ट्रेडिक्ट वॉट इज बीन फायनलायज इन द AGM. तेचेर आमी परते वचना. तो सस्पेंड जाल्लो आसा, तो सस्पेंडूच उरतलो. तेचेर आमी दुसरें डिसिजन घेवंक शकना. दुसरें तरी म्हटलां की मॅनेजींग कमिटीन हे होल्डार दखल्ला आनी विपुल फडके प्रेसिडेंटान फक्त एका ओपोज केला, विच इज नॉट द केस. कोणीच ह्या एका डिसिजन सपोर्ट करूंक ना आनी सपोर्ट करूंक शकना बिकॉज AGMान डिसिजन जाल्लें आसा. ताका शोकॉज आतां इश्यू करपाचें आनी तेचो रिप्लाय घेवपाचो. त्या फंड्साचेर जे आमी उलयला की तो डिफॉल्ट जाला ह्या फंड्सांचेर, तो आमी तेच्या कडेन मागतले डेफिनेटली. लायफ मेंबरशिपाचो जो इश्यू आसा तो इश्यू हेच्याच माध्यमांतल्यान जातलो.
एकदा मनीस लायफ मेंबर जातकूच देर इज अ प्रोसेस ती लायफ मेंबरशीप तुम्ही कशी टर्मिनेट करतात बट एज अ मेडिकल डायरेक्टर ही सस्पेंडेड दॅट इज ऑलरेडी बीन टेकन इन द AGM. पुलीस रात दीस लोकां खातीर वावुरतात. तांच्या फाटीर शाबासकेची थाप जाय. कला संस्कृती मंत्री गोविंद उलयलो. राजश्री क्रिएशन्स आनी राज हावजिंगाचो स्वाभिमान 2023 हो गोंय पुलिसां खातीर भोवमान सुवाळो 25 मार्चाक पणजेत दर्या संगमाचेर जाता. मंत्री गोविंदान कार्यावळ सांगली. गायिका आनंदी जोशी, हास्य कलाकार विशाखा सुबेदार, आशिष पवार आनी पंढरीनाथ काळे कार्यावळीचे एट्रॅक्शन. गोंयचे पुलीस तुमच्या आमच्या गोंयकारां खातीर आनी एकंदरीत जे पर्यटक जे गोंयांत येतात तांचे खातीर रात दीस वावरत आसता. आनीक आमची सगळ्यांची एक जबाबदारी आसता की तांच्या फाटीचेर एक शाबासकीची थाप दिवची जेणे तांणी काम केल्ले बद्दल. आनी नवे जे ऑफिसर जे आसात किंवा नवे जे पुलीस अधिकारी जॉईन जातात तांकांय तांच्या पासून थोडीशी प्रेरणा मेळची जेणे करून वेवस्थीत कायदो आनी बाकीची सगळी वेवस्था जी आसा ती चोखपणेन पळोवपा खातीर तांकां एक आत्मविश्वास प्राप्त जातलो. हो सन्मान सोहळो आनी हो कार्यक्रम जो आसा तो 25 तारखेक बरोबर 6:15 वरांचेर कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जातलो. ह्या सोहळ्याक प्रसिद्ध आमचे गायिका आनंदी जोशी त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रातले हास्य सम्राट ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले. विशाखा सुबेदार, आशिष पवार आणि पंढरीनाथ काळे ह्या कलाकारांचो आस्पाव ह्या कार्यक्रमा भितर आसतलो. पोलिसांची वायट जर काम करत जाल्यार ताजेर आमी भरपूर टिका करता पूण बरें काम करत जाल्यार आमी कोणूच ताका बरें हें करना की एप्रिशिएट करना. कारण समाजान भितर एक शाबासकेची एक जर थाप पडली जाल्यार ताका आयुश्यभराची एक हें मेळटा कितें आपलें काम केलें तेजें सार्थक मेळटा. आनी म्हणूनच एक शाबासकेची थाप तांच्या फाटीचेर दिवची म्हणून हो कार्यक्रमाची संकल्पना फुडें आयली. गोंयच्या शिगम्यात फोंडेचो शिशिरोत्सव आनी शिशिरोत्सवांतली वीरभद्र फामाद. फोंड्या वेला बाजारात विठ्ठल रखुमाईच्या देवळा कडेन वीरभद्र मोठी उमेद उत्साह दबाज्यान जालो. वीरभद्रा आदी न्हवरो व्हंकलेची मिरवणूक. आदल्या तेंपार अशा उत्सवांनी बायलो वांटो घेनाशिल्ल्यो. दादलेच बायलांचे सवंग रंगोवन नाचताले. ती परंपरा अजून चल्ल्या. दुर्गस्तंभ एक आमच्या गांवांत एक ते आमी झाड पळयता आनी ते ओडीत हाडून आमी ते रातचे दुर्गा भटान आमच्या स्थळान उबे करता आनी पाडव्याक आमी तेजेर गुडी चडयता. आनी ती गुडी अशी म्हणजे सगळी गांवाच्या तर्फे म्हणजे आमच्या वाड्यार पयलीं जेन्ना आमी आमचो गांव आशिल्लो तेन्ना घराक कोण गुडी बांदनाशिल्ली ती 10 जाणांच्या वतीन आमी सरपड्याक आमची गुडी थंय बांदता. अशें करून आमचो शिगमो जाता. आनी पयलीं अवसर येतालो ह्या थोड्या वर्सांक अवसर येवना आनी अवसराक आमचे कितें चुको बिको जाल्यार ते आमकां अवसराक सांगताले. सो हितून कशें कितें म्हणल्यार तुका उपास जावं मागीर एक भार एक तुमचेर येता त्या टायमार आनी एक वेगळेंच एक रूप आसता म्हणल्यार कशें कितें तुमकां तेन्ना कळटा काय म्हणटा हें सगळें वीरभद्र जेन्ना तुमकां सगळे लोक घेवन नाचयता तेन्ना. उपास म्हाजो 8 दिसां पयलींच सुरवात जाता आनी वीरभद्रा दिसा कंप्लीट कडक उपास धरता हांव. आनी ही भार बी जी येवपाची आसा ती प्रत्यक्षान पळोवप. वीरभद्र जेन्ना सुरू जाता तो एंड जो जेका पळयता तेका कळटा. ती प्रत्येकान आपापल्या भशेन बाजू घेवपाची येता काय ना हें लोकांनी प्रत्यक्ष पळोवपाक जाय की पयलीं कसो आसता आनी एंड जातना कसो आसता. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार.
बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.